Ezra chapter 6. डॅरियस राजा चिटीक जबाब दिता. डॅरियस राजाच्या हुकुमाप्रमाणे बाबिलोनियंत राजाच्या दुर्वांच्या खात्यांत असलेल्या दप्तरखान्यांत वासपूस केलो आनी एरबाताना खोटांत एक कवळो मेळ्ळो ताचेर अशें बरयलेलें आसलें. निवेदन. सायरस राजाच्या पयल्या वर्सा सायरस राजान असो निर्णय दिलो. देवाचें मंदीर जेरुसालेमांत मंदीर नव्यान बांदचो आनी थंय बोलयो आनी होम भेटोवची. ताची उंचाय 7 हात, रुंदाय 7 हात आसतली. ताका 3 फातरांची आनी 1 लांकडाची थव आसूंक जाय. राजकोशान हो खर्च करचो. त्या भायर देवाच्या मंदिरांतलीं भांगरां आनी रुप्या आयदनां नेबुकदनेझरान जेरुसालेमांतलीं व्हरून बाबिलोनियंत हाडलोलीं. तीं पोत्तून व्हरून जेरुसालेमांत मंदिरांत आपआपल्या सुवातेर पोत्तून दिवचीं आनी देवाच्या मंदिरांत दवरचीं. म्हणटच ताटेनाय युफ्रेटीस पलतडचो राजपाल सेथार बोझेनाय आनी तुमचे सांगाती युफ्रेट पलतडीचे अधिकारी ह्या कामाचे पयस रावात. डॅरियस राजान युफ्रेटिसाचे पलतडच्या प्रांतांतल्या अधिकाऱ्यांक अशें बरयलें. जुडाच्या अधिपतीक आनी जुदेवांच्या जाणट्यांक देवाचें मंदीर बांदूंक दियात. आदलेच सुवातेर देवाचें मंदीर तांणी बांदचें. हें देवाचें मंदीर नव्यान बांदूंक तुमी कशे भाशेन जुदेवांच्या वडिलांक आदार दिवंक जाय ते विशीं हांव असो हुकूम घालतां. ह्या लोकांची मजुरी रोखडी आनी चुकय नासतना राजाचे येण्यावळींतल्यान फारीक करची. ही येण्यावळ युफ्रेटीसच्या पलतडच्या प्रांतांतल्या लोकांचो दंड. सर्गीच्या देवाक होम भेटोवंक गरज तें तांकां दिसपटी आनी चुकय नासतना दिवचें. मुणगे तोन्ने पाडे, मेंढरे, बोकडे, गंव, मीठ, सोरो आनी तेल. जेरुसालेमाचे याजनीक हे तरेन तांचे योद मागतीत ते प्रमाणे सर्गीच्या देवाक मानतात तसल्यो जावच्यो आनी राजा आनी ताच्या पुतांच्या मोठा खातीर मागचें. त्या भायर हांव अशें फर्मोण परगट करतां. कोणूय हें फर्मोण पालिना ताच्या घराची एक पाटी मोडची, ताका सुलकार चडोवचो आनी ताच्या घराची एक कचऱ्याची रास ताच्या अपमानापासत करची. हांव डॅरियस हें फर्मोण परगट करतां तें आसा तशें सारकें पाळचें. देव मंदिराचो वावर सोंपता. ताटेनाय युफ्रेटीस पलतडच्या प्रांतांचो राजपाल शेथार बोझेनाय आनी ताच्या सांगात्यांनी डॅरियस राजाचो हुकूम बारकायेन पाळ्ळो. हागाय प्रवाद्यान आनी जकार्यास योदच्या पुतान दिल्ल्या धिरान जुदेवांच्या जाणट्यांनी बांदपाचो वावर फुडें व्हेलो. इस्रायलाच्या देवाच्या हुकुमा प्रमाणे आनी सायरस आनी डॅरियस हांच्या फर्मोणा प्रमाणे सगळें बांदप तांणी सोंपयलें. आदार म्हयन्याच्या 23व्या दिसा हें मंदीर बांदून तयार जालें. दारियसाचे राजवटकेच्या 6व्या वर्सा हें घडलें. इस्रायेलीतांनी, याजनीकांनी, लेवीतांनी आनी परदेसांतल्या उरलेल्यांनी खुशालकायेन ह्या देवाच्या मंदिराचें समर्पण केलें. ह्या देवाच्या मंदिराच्या समर्पणा समयार तांणी 100 बैल, 200 व्हड मेंढरे, 400 ल्हान मेंढरे आनी आख्ख्या इस्रायलाच्या पातकां खातीर फारीकपणाचें बलिदान कशें इस्रायलाच्या 12 कुलां प्रमाणे 12 बोकडे भेटयले. मागीर मोइसेसाच्या पुस्तकार बरयलेलें आसा तशें जेरुसालेमांत देवाच्या मंदिराचे सेवेक आपआपल्या वर्गां प्रमाणे तांणी याजनीक नेमून दवरले. क्रिस्ती 515 क्रिस्ती शका आदीं पास्कांची परब. पयल्या म्हयन्याच्या 14व्या दिसा परदेसांत थावन परतून आयलोल्या
आयलोल्यांनी पास्कांची परब समारंभली. एकूच मनीस जालोले परी लेवितांनी आपणाची शुद्धी केलोली. ते सगळे नितोळ आसले देखून परदेसांत थावन आयलोल्या खातीर, आपल्या भावां याज्ञिका खातीर आनी आपणाच्याच खातीर तांणी पातकांचें बलिदान केलें. परदेसांत साकून परतून आयलोलीं इस्रायेलकारांक आनी जीं सगळीं भोंवतणच्या लोकांच्यो मेल्ल्यो चाली सोडून सर्वेस्परा इस्रायेलाच्या तांच्या बरोबर देवाचेर आलाशिरो घेतलोलो. पास्काचें जेवण केलें. 7 दीस पर्यंत खोमीर नाशिल्ल्या उंड्याची परब धादोसकायेन समारंभली, कित्याक खुशाल जावंक सर्वेस्परान तांकां कारण दिलोलें. तर असिरियेच्या राजाचें काळीज तांचे वाटेन मोवाळून इस्रायेलाच्या देवाच्या मंदिराच्या वावराक ताणें तांकां धीर दिलो. देवाचें उतर.